हॉलिवूड स्टार शाहरुख खान 48वे इफ्फीचें उक्तावण करतलो। गोंयचे इफ्फीचें उक्तावण करपाची शाहरुख खानाची ही तिसरी फावट। अंदूचो इफ्फी 20 नोव्हेंबर ते 28 नोव्हेंबर मेरेन चलपाचो। इफ्फीचे उक्तावणा उपरांत इराणियन फिल्म बियॉन्ड क्लाउड्साचें स्क्रीनिंग जातलें। अंदूचे इफ्फीक महानायक अमिताभ बच्चनाक पर्सनॅलिटी ऑफ द इयर पुरस्कारान भोवमानीत करतले। इफ्फींतल्यान 2 फिल्मां रद्द करपावेल्यान जाल्ल्या वादाचेर ESG चेअरमॅन मनोहर पर्रीकारान स्पश्टीकरण दिलें। कॉन्ट्रोवर्सी करपाचे काही जाण प्रयत्न करता, न्यूड ही कंप्लीटूच जावंक ना फिल्म। सिलेक्ट केली सुद्दां जाल्यार कंप्लीट मेळ्ळे, सिलेक्ट सुद्दां केली जाल्यार ताका कंप्लीट जावन ताका सेन्सर सर्टिफिकेट मेळ्ळ्या शिवाय म्हणजे पूर्ण प्रोसिजर कंप्लीट जावन रेडी आसल्या शिवाय दाखोवपाक येना। सिनेमॅटोग्राफीक एक्टाचेर तुमकां प्रॉब्लेम येतलो। सो न्यूड हॅज बीन रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ द अदर आय इन्क्वायर्ड, दे सेड दॅट in 2 other film festivals, the film was showed with cuts. मामी, मुंबई आणि केरला फिल्म फेस्टिवलान ते दुसरे जे पिक्चर आहा ते दाखयल्ले, पण ताका काही हे केल्ले म्हणजे नाव सुद्धा बदललेले इफ आय एम नॉट मिस्टेकन, आणि इट वॉज सेन्सर्ड. दॅट वॉज डन टू एन्श्युअर दॅट देर इज नो इरप्शन ऑफ रिलिजियस सेंटिमेंट्स and creation of problem. Here the film was, तुम्ही चड डिटेल जाय जाल्यार वायस चेअरमॅनाक विचारा, film was given without censorship. That's why it has been taken out to avoid any controversy. इफ्फीच्या वेबसायटीर दिल्ल्या म्हायती प्रमाण अनुच्या इफ्फीचे उक्तावण सुपरस्टार शाहरुख खान करतलो। हाचे पयलीं 2007 आणि 2011 अशे 2 फावट शाहरुख खानान इफ्फीचे उक्तावण केला। 48व्या इफ्फीक अमिताभ बच्चनाक पर्सनॅलिटी ऑफ द इयर पुरस्कार दितले। 75 वर्सां पुराय करून अजून फिल्म इंडस्ट्रीत काम करपी सिनियर बच्चनाक हो पुरस्कार इफ्फीच्या समारोप सुवाळ्याक 28 नोव्हेंबराक दितले। इफ्फीचे उक्तावण जाल्या उपरांत बियॉन्ड क्लाउड हे इराणियन फिल्म दाखयतले। जाल्यार इफ्फीचो समारोप पाब्लो सिझराच्या इंडो अर्जेंटिनाच्या रवींद्रनाथ टागोरावेल्या थिंकिंग ऑफ हिम ह्या फिल्मान जातलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। कला संस्कृती खात्यान घेतिल्ले कार्यशाळेंत गोंयच्या कलाकारांनी केल्ल्यो हस्तकलाकृती पणजे वेगवेगळ्या जंक्शनावेल्या सुवातींनी बसयतात। कल्पना कला आनी संस्कृती खात्याची कलाकृती बसोवपाचें काम GSIDC करता। शारांतले 6 सुवातींनी ह्यो कलाकृती बसयतात। प्रोजेक्टाचो खर्च 1.5 कोटी। फुडें EDC पाट्यारूय अश्योच 5 कलाकृती बसोवपाचो विचार चल्ला। पणजे सिटी हे आमचे माननीय मंत्री गोविंदजी गावडेन एक फाटी एक स्टेटमेंट केल्लो की पणजी सिटी एक कल्चरल कॅपिटल जावचें, आनी म्हाका त्याच अनुशंगान जेन्ना एक आर्टिस्टाचें तांणी वर्कशॉप घेतलें तांच्या आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान, एक ठरयलें की त्या आर्टिस्टांनी जी स्कल्पचरां गोंयच्यो एथॉस, गोंयच्यो वेगळे वेगळे विशय घेवन केल्ले, जसं आमी फाटल्यान पळयता तो आमचो गवरेडो स्टेट एनिमल, तो मॉडर्न गोवा आनी स्टेट एनिमल हाजी एक सांगड घालून आमचे विराज नायक ह्या यंग बडिंग आर्टिस्टान केल्लो आसा। त्या आर्टिस्टांक एक न्याय दिवचो आनी ही स्कल्पचरां करून खंय तरी शहरान बरे जाग्यार जावची, ज्या कारणाक लागून एक शहराकय एक वेगळें रूप येतलें। एक खंय तरी कल्चरल गोवा, एक गोंयाक आमी सदांच कलाकाराची खाण म्हणटा तें खंय तरी वयर येवचें, ह्या अनुशंगान आमच्या माननीय मंत्र्यान हो प्रोजेक्ट हातान घेतलो जाला। इनफॅक्ट पणजे 6 स्टॅच्यूज येता वेगळे वेगळे, म्हणजे इनफॅक्ट हाजे फुडें वचून तांणी आनी एक पावल घेतला की आमचे EDC पाटो कॉम्प्लेक्स जे एक पणजेचें नरिमन पॉयंट म्हणटा, ज्या जाग्यार जवळ जवळ 15-20 हजार गोंयकार काम करता विविध बिझनसांनी, थंय तांणी आमकां स्कल्पचरां सँक्शन केल्या। कॉस्ट इज ऑलमोस्ट 1 crore 54 lakhs समथिंग सगळ्याचे। आणि फुडें कितें आनीकूय स्कल्पचर्स आसात, पूण थोडी आमी आमचे बस स्टँड जो EDC पाटो आसा पळय न्ही, आमचे डिपार्टमेंट आसा थंय सुद्दां आमी स्कल्पचर्स घातिल्ले आसात। अजून पर्यंत पणजे भायर आमी कांय विचार केलो ना। पयलो आमची राजधानीत पणजे, राजधानी सक्षम जर करीत, बरी जर सुशोभीत जर केली जाल्यार हेजो इफेक्ट सगळ्या देशान पावपाक शकता, आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान आमचो पयली स्मार्ट सिटी अंतर्गत पयलो एक प्रयत्न आसा। आनी डेफिनेटली अशे तरेची वर्कशॉप जी आसात बडिंग आर्टिस्टाक, गोंयचे बडिंग आर्टिस्टाक आमी प्रोत्साहन दिवपा खातीर सातत्यान अशे तरेचे स्कल्पचर वर्कशॉप घेतले, वेगळे वेगळे काम करतले, आनी सगळे जे मेजर जे शहर जे आसात, म्हापसा म्हणू नाकात, मडगांव म्हणू नाकात, फोंडे म्हणू नाकात, ह्या सगळ्या कोणी गोश्टी कडेन सांस्कृतीक मुखार व्हरपा खातीर आमी सातत्यान प्रयत्न करतले।
घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.